पण आयज तो आमकां डेप्युटी कलेक्टरान असो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आसा की ऑर्डर 15 दिसां पासून पर्यंत ती गेट ओपन दवरपाक जाय आनी जे तेंचें कार्य आसा पळय ते बरे भशेन तेंचें कार्य करपाक जावं ते पोपटलालाच्या भुरग्यांनी तांकां ते दिवपाक जाय अशी ती ऑर्डर आमकां दिल्ली आसा। काल पर्यंत ते ऑर्डरीचेर आमी रावताले केन्ना हे जे पोंड आमचो जो तळी आसा पळय ती बेगांतल्या बेगीन ओपन करपाक जाय आसली, पण ताका एक 24 तास जाले। काल अडेजांक आमकां ऑर्डर दिल्ली हाती की ती इमिजिएटली ओपन करची म्हणून आनी गांवच्या लोकांक जे गणपतीचें विसर्जन करपाक जाय ते थंय करचें म्हणून। आयज जशें आमकां PI दलवीन बऱ्या पैकी सपोर्ट केल्लो आसा, लोकां खातीर तेणें एक पांयां पडून रिक्वेस्ट केल्लो आसलो की बाबा हे आमकां 15 दीस ओपन करून दिवचे आनी तेंची जी कार्य आहा ते करचे। हे त्या PI संबंध आमच्या मिडियाक आमकां खूब जाणांनी ह्या कार्याक सपोर्ट केल्लो आहा। जायते मिनिस्टरांनी MLAन फोन केल्लो आसा हे तेंचे बेगांतल्या बेगीन गांवचो सपोर्ट तेंचें तें काम करून दिवचें म्हणून। हे आसा पळय ती केला पळय तितून तेंच्यांनी आमची माडाची कितें म्हणटा ती चुट्टा जावं ती नाल्लाची सोंडां म्हणटा आमी आनी जायते आनी कितें आसा भितर तें आमकां ओपन करता तेन्ना कळ्ळें आनी वयर तेंच्यांनी माती घातल्या आनी भितर सगळें तें साहित्य कितें कितें हाडून घातल्या ते सगळें पळय आतां दिसता पळोवंक गेल्यार उदक म्हणटा पळय तें आसा भितर, हेजेर सिद्ध जाता की ती तळी आसली म्हणून। आनी 100 वर्सां पयलीं बसून हे गणपती थंय ते विसर्जन करताले। त्याच्या उपरांत आमकां सरकारान जाल्यार आमकां न्याय दिता ते पार्टीक आपोवन हाडले, आमचे कडेन डिस्कस केले की अशें हे पद्दतीन तुमी हो कायदो आमी तुमकां इश्यू करता, तुमकां आमी तुमचें काम करून दिता। त्या प्रमाणे आयज सरकारान आमकां जे पळय ते तेणी तेका हाडून ते हे आमचे हे घालून उस्पोन काडले।